एडमिनिस्ट्रेशन आणि करपी दोनूय तितलेच वाटेकरी आसा. आता बेस्ट एक्झाम्पल यतीश बाबांनी जशें म्हटलें तेजेर हांव येता. आतां ते म्हणटा की त्या हेजेर जो रोमियो बाय लेन कितें तो बर्ड्स कितें आसा पळय तेजेर म्हणटा ते खूब पयलीं केसीसूय आसल्यो आनी खूब कितें कितें ते आसलें म्हणटा आनी आतां तेजेर हें जालां FIR फायल जाला आनी तेजेर तेंची कारवाई चालू आसा. पण हेज्या पयलीं केन्नाच तेजेर FIR जावना. हेजेर पयलीं केन्नाच तेजेर बाबा तुमचेर बाबा कितें तरी सावंड पोल्युशन नाल्यार आनीक कितें तेजेर केन्नाच कितें जावना. तेजेर तुमी कितें एक्शन घेतली काय फक्त FIR केली आनी ती अशी दवरली. आतां तो म्हणटा पळय कितल्योश्योच नोटिसीस तांकां काडल्यो. त्यो नोटीस घेवन आमी करपाचें कितें फ्रेम करून लावपाच्यो त्यो. ते नोटिसीस काडून तेंचेर FIR जावन तर एक्शन जाता जाल्यार ताचो उपयोग आसा नाल्यार फायदो कितें आसा. जर एका सॉल्ट पॅनान एका एग्रीकल्चर लँडान तर ताका 2 वर्सां कितलींशीं वर्सां जालीं तर तो क्लब थंय चलता आनी खंयच्याच एडमिनिस्ट्रेशन आतां डिपार्टमेंटाची नांवां घेना खूब आसा ती तेजेर आनी हांव पडत ना. इतली जर हें आसा जाल्यार ते खंयच्याच डिपार्टमेंटाक दिसनासलें बाबा खंय कितें चलतालें तें खंयच्याच एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफाक दिसनासलें बाबा ते इलिगल आसा तें. आतां ते म्हणटा की तेंच्यांनी खंय FIR केली मागीर खंयच्या तरी तेंचेर एक्शन स्टार्ट जाली मागीर ब्लू कॉर्नर आनी कितें कितें करून ते डिपोर्टिंगा पर्यंत ते आतां उलयता. पण म्हाजो एकूच पॉयंट आसा जेन्ना हे सगळें म्हणटा पळय तेन्ना तेंच्यांनी एक ड्रामा कसो क्रिएट करून दिल्लो आसा गव्हर्मेंटान आमकां लोकांक पिशे करपा खातीर. ते कित्या खातीर तें हांव सांगता तुमकां. जर हें करपाचें आसलें सस्पेंड करपाक जाय जाल्यार फक्त तिगूच जाणांक कित्याक केलें. ह्या फूल प्रोसिजरान एक क्लब तर चलता लिगली जाल्यार जो प्रोसिजरान जितली डिपार्टमेंट लागता पळय ती लायसनां जर तेजे कडेन ना जाल्यार ते सगळे प्रोसिजरान लागता तितल्यांकूच सस्पेंड करपाक जाय. जर तो कोण ट्रेड लायसन दिलें म्हणटा ती एक्सपायर जाली म्हणटा जाल्यार ती एक्सायज कित्याक चालू आसली. एक्सायज सोरो थंय चालू नासलो सोरो. सो ते चालू आसतना एक्सायजाक कित्याक सस्पेंड करूंक ना. मागीर थंय पुलीस डिपार्टमेंट आसा आमचो इतलो सारको सगळ्या जाग्या जाग्यांचेर आमकां त्यो तेंच्यो कंट्रोल रूम नाल्यार त्यो गाडयो सगळ्याक दिसता पुलीस आमकां वचत थंय दिसता. ते थंय कोस्टल लँडाचेर येदे व्हडल्या क्लबाच्या भायर ते केन्नाच तेंच्यांनी पळोवंक ना की बाबा हो क्लब चलता आनी हेजे कडेन लायसन ना सावंड पोल्युशन जाता केन्नाच पळोवंक ना तेंच्यांनी. समज इतलें सगळें आसा आनी तरी आसतना थंय तर क्लब चलता जाल्यार इट्स अ सिस्टम फेल्युअर. आनी हांव हेजेर वचून आनी एक म्हणपाक सोदता की तो सिस्टम फेल्युअर ज्या दिसा उजो लागलो पळय त्या दिसा जावं ना. सिस्टम फेल्युअर तेज्या कितलेशेच वर्सां पयलीं पासून चालू आसा म्हणून त्या दीस ते फक्त तुगेले दिसला सगळ्यांक.